ते मजेही गेले आणि ते उणेही गेले. आगे ते उणे गेले जाल्यार वचून घे काय कित्याक तुका आता पास्ता मेळटा पिझ्झा मेळटा तू कित्याक भियाता. हा त्यो गोऱ्यो गोऱ्यो पाकलेली ज्यो आसल्यो गोऱ्यो गोऱ्यो मेणवाती वरी त्यो गेल्यो म्हणून बा जीव फुटालेली पेटता. 50 वर्षा पहिली भारत झाले पण एक तरी भारतीय झालं झाल्या सोबत ते सिनेमे पण उरले किरोश दुमान नो ब्रिको गुना सावले इमोर्टल बरो मुरगुट्टा मरे तुका हे सोबाना. अरे तो भुरगो मरे ताका कितें कळटा बरें कितें आनी वायट कितें भारत कितें आनी फिल्मी कितें. पोपट आयकता तशें उलयता तसोच तोय ताका आमी सांगूंक जाय फट कितें खरें कितें ताका शिकोवचें. भारत जाल्ल्याचे काही भांगरा वर्स म्हाका दिसले ह्या भांगरा वर्सा भांगार खूप सवाय जातले म्हणून पण कितें कांयच ना आणि ते भांगर आनीक 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 म्हारग जायत गेले. मुखेलमंत्री खंय सरकारी कर्मचाऱ्यांक ह्या वर्साक 5-5 हजार रुपया दितलो. कसल्या कर्माक लागून रे बाबा हे दुडू. मागीर आमकां तर तूं एक पावन दितलोच. आणि ह्या भांगरा वर्सा सरकारी काम करिना तांकां 2-2 पावलां दितलो. बरें जावं ताजें. अशीच भांगराची रुपयाची माणक्याची मोतयांची वर्सां येवं रे बाबा. आणि आमच्याय बोल्सान कितें पडू आनी तुमच्या परिस्थितीत कितें तरी पडू. हांकां पडला माणकाचे आनी मोतयाचे त्या मायनिंगाचे कितें जालां तें पळयात थंय. त्यो खणी बंद करात कायद्यान राज्य करात. सोडचें ना रे सोडचें ना खाल्ल्या बगार सोडचें ना अशें त्या खाणी वयले सगळे लोक म्हणटात आतां. पण ते खणी बंद जायत जाल्यार कितें खातले माती. आगे गोंयची सुटका जावच्या पयलीं हांगा शेतकार शेतां करताले. आतां शेताय ना आनी भाताय ना सगळे सफाचट. आनी जे तेन्ना शेतकार शेतां रोयताले ते अर्देरीन भाटकाराक दितले. आतां भाटकार जाल्यार मुणकार आनी मुणकार जाल्यार भाटकार. लोक तर त्या तेंपार कोडू करांडे खाताले आणि तेलाची भाजी खावन दिवस काडताले. आतां बरें खातात मटणा आनी चिकना. आनी आमची करतात चिकाना. आगे तुका खबर ना तूं बलकावाचेर बसून उलयता त्या सांग्या आनी केप्यां वचून पळय ते लोक मातीच खाता आनी आमकां दुल्ला खावची पडटा. त्या तेंपार मीन काडटाले तशें जर काडिल्ले जाल्यार सासणाक पुरो आशिल्ले. आयज हे सगळे जाण दोंगर नाच करता राती भितर. दोंगर कापले रानां सोंपली न्हंयो सुकल्यो शेतां पावली बिबटे दारान येले गे बिबटे दारान येले गे. दोंगर कापले रानां सोंपली न्हंयो सुकल्यो शेतां वावली बिबटे दारान येले गे बिबटे दारान येले गे. ओरे बाबा कोण ताका पडला धारांचे. आगे तू तेजो ड्रेस पळोवं नाका तो ह्याच धर्तरेचो पूत. आगे तूं तेचे कपडे पळोवं नाका आनी तेचो रंगूय पळोवं नाका. हो आमचो गोंयकारूच हो. ताचें जाला कितें की शिवाचे बील पूल बोकडा वांगडा गेले ते आपल्याकूय बोकडूच म्हणूंक लागले. तशें हाजें जाला. हो तेवटेन अण्णा गुण्णा कडेन गेलो हो तसोच म्हणूंक लागलो. पण हो आमचो दुयजाचो गोंयकार गांवकार हो. जाऊ आम्ही सगळे एकच न्ही. ह्या धर्तरेचे दुःख दूर करपा खातीर तो काळजांतल्यान गिळचे येता आमकां कळटा ते. अरे बाबा तांकां ते थंड तुका बुद्धी मरे. तुका दिश्टी पडना हांव तुमचे उलोवणे आयकता आणि उलयता तो तुमचे बरोबर. खबर आसा रे बाबा म्हाका ते दिश्टी पडटा म्हाका. भुरग्यांक
मदी मदी काम सांगप हो कायद्यान हॅरेसमेंट जाता. हांव केन्नाच आयकून घेवचें ना. घेवचें ना रे, घेवचें ना. चायल्ड रायट्स प्रोटेक्शन एक्ट बरो खबर आसा आमकां. चायल्ड रायट प्रोटेक्शन एक्ट हो बरोच कायदो. हो भुरग्यांचें बरें जावचें म्हणून कायदो हाडला चायल्ड रायट प्रोटेक्शन एक्ट. हाली ते काय असलीच कितें तरी उलयता. एक म्हणून कितें आयकना. अरे सगळेकडे भुरगीं अशीच लारावरी नाचता आणि डोलावारावरी डोलता. वचात ते भुरगीं अशीच. आणि आलीची भुरगी अभ्यास म्हणतात ते करीत ना आणि सांगतात कसे आमका कोणूच नापास करू शकतो ना. आम्ही सगळे पास म्हणजे पास. अभ्यास न करता पास. आता हो पहिला हो 24 वरा मोबाईलच बोला तरी हो पास. पोट कशे भरतलो म्हणत जाल्यार म्हणटा कितें आपूण आमदार जातलो नाल्यार चेअरमॅन जातलो. हय गे बाये, आमदार जावपाक आतां शिकपाची कसलीच गरज ना. थोडे चेअरमॅनाक इंग्लीश येना तर कांय जाणांक वाचून आनी बरोवपाक सुद्दां येना. ते खंय आपल्या पिये कडल्यान वाचून घेतात. जायते कवने भरतलो पोट. आगे पूत जोडी पूत खाय उताचो बापूय कोबो खाय. हाली तेपाक सगळ्यान बरो जर धंदो खंयचो जाल्यार साडयांचो पसरो. साडयांचो पसरो. अरे ताका पसरो म्हणनात, साडयांचो शोरूम. साडयांचो शोरूम म्हणटात. आयज सध्या थंय सगळ्या आमदारांनी बायलांचे सेल्फ हेल्प ग्रुप केल्यात आणि म्हयन्याक एक मिटींग. सगळ्यो बायलो नव्यो नव्यो साडयो न्हेसतात आणि त्या मिटिंगेक वता आणि घोवाक खाट्यान घालता. अरे बाबा आमदारूय खंय तांकां साडयो दितात. आगे आमदार त्यांका साडयो दिता ते त्यांका कापडा न्हेसयता गे. हे कितें जा तूं कर येता साडयांचो धंदो. तूं घाल येता साडयांचो पसरो. या भांगरा वर्साकय त्या माशेलकार दोतोरान विजन 2035 काढला. अरे बाबा हे आमच्या राजकारणी ते विजन 2035 चे कन्फ्युजन 420 करना जाल्यार ते राजकारणीच न्हय. त्या विजनाचे खंय सू 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 अशे 7 पदरी सूत आसा. अरे तेजे 7 पदरी सुतावयल्यान कोणी स्वर्ग टाकलो. अरे बाबा ते सू 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 सूचे प प प प जायना जाल्यार पुरो. कोण केन्ना कोणाक कापडा न्हेसय कोण कोणाचो कसो पदर वडी काय सांगूंक जायना. हे आमचे सुसंस्कृत गोंयकार कॅजिनो कडे केन्ना पावतात, ड्रग्जा कडे केन्ना पावतात, फेणये कडे केन्ना पावतात आणि चकचकी चेडवा कडे केन्ना पावतात कोण जाणार रे बाबा. पूण आमकां तो पवन दिता मरे. दितलो तुमकां तो एक एक पवन दितलो आणि ज्या तरणाट्यांक गव्हर्नमेंट सीबीसी मेळोंक ना ताका 2 पवनां दितलो. खबरदार पवनां घेशात जाल्यार आमकां ती पवनाय नाका आणि ते दुडूय नाका. ज्यांका पवना नाका ज्यांका दुडू नाका त्यांका थंय हो सरकार मोठी मोठी थैली दिवन ताका सत्कार करतलो. कार ते कोणाक रे आमकां पिशे लावपाक. आमकां तो सत्कारूय नाका आणि ते दुडूय नाका. त्या मातयेच्या दुडवांनी पयशे मेळटा आसत परंतु त्या दुल्लांक अनेक जाणांक दमो जाता हे खबर आहा तुमकां. शेतान माती पडून शेतां पडन पडटा. न्हयांनी माती वचून न्हंयो आडटात. शेत ना, भात ना, उदक ना, माती खायत माती. ना बाई ना. ह्या भांगरा वर्सा आम्ही माती खाऊचीच ना. खाल्ल्याला भांगर खातली आम्ही. ना जाल्यार सुवर्णप्राश घेतली. सुवर्णप्राश सुवर्णप्राश म्हणजे कितें? सुवर्णप्राश. अरे सुवर्णप्राश म्हणजे खरंच कितें. होय ती सुवर्णप्राश घेत जाल्यार मनीस खंय स्ट्रॉंग जाता. स्ट्रॉंग. आणि म्हणूनच त्या सगळ्या जाण जे आसा पळय त्या सुवर्णप्राश जे घेता ते पयशे जे कमयता ते स्ट्रॉंग जावपाक लागून. स्ट्रॉंग. हांव सांगतलें मुखेल मंत्र्याक म्हाका एक पवन दी ना जाल्यार सुवर्णप्राश दी. हे म्हाका दिसता रे हे भांगरा वर्स भांगराचे स्मगलिंग करपाची आमकां बरी संद मेळटली म्हणून. पूण खंयचे कडेन कांयच ना. आगे बाये त्यो भांगराच्यो बिस्किटी ना आणि त्या स्मगलरूय ना.
ते तेपार भांगराचे स्मगलिंग करताले न्ही ते दुडू केले पण त्या मालाचेरूय कोणी हात फिरयलो आणि ते तुका स्मगलिंग करून सफासर जावन ते गिरेज जाले मगे. अरे मिनाच्या मातयेचेरूय खंय पयशे धरपाक मेळटा. तो दोडामणी पळय आसा ट्रक रस्त्या वयल्यान वतना मीन सकयल पडटाले. ताका सांड मारपाक दवरिल्लो. ताणें सांड मारून माती एकठांय केली आनी 10 रुपया प्रमाणे कायली विकपाक लागलो. त्या पयशाचो ताणें एक ट्रक घेतलो. ताजे उपरांत व्हडल्या ऑटोमोबाईल मशिनरीचो तो खंय मालक जालो. अरे ते कांयच न्ही. त्या शंकरप्पा मनीस दवरलेले रस्तो धाडपाक आणि लोकांची घरां निवळ करपाक. त्या मनशान सगळ्या लोकांनी त्या शंकरप्पाचो सत्कार केलो. परंतु ह्याच्या मनशांनी सगळे मायन गोळा केले आणि शंकरप्पाच्या घरा फाटल्यान एकठांय केले आणि ते विकून तांच्यांनी बार्जी घेतल्यो आणि आज मायनोनर जाल्या. अरे बाबा त्या दोडामणीचे आणि शंकरप्पाचे कांयच नाही. त्या बसप्पान कितें केलें खबर आसा. त्या बसप्पान बार्ज मालकाकडे फावर मागलो की आपल्याक बार्जी निवळ करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट दी आणि तिणें बार्ज मालकाकूच शिंगा लायली. त्या बार्ज त्या सारक्या लोडिंग पॉयंटाचेर माल उणो देवप. हेवटेन मिनेराक नुकसान तेवटेन बार्ज मालकाक नुकसान आणि हेंच्या नुकसान करून हेणी माया करून सोडली. आनी आतां खंय ते इलेक्शनाक उबे रावतले. हे सगळे पयशे केल्यात धर्तरेच्या कुस्ताक. सैमान दिल्ले हे देणे आमकां वापरूंक कळ्ळें ना. धर्तरेक लासून गुड्डून मुड्डून हे गिरेस्त जाले आणि म्हणटात आमी गोंयकार, आमच्या गोंयान आमकां जाय. ह्या धर्तरेक गुड्डिता माड्डिता लासता आणि आपली भर करता. अरे ती धडधडी ढळढळीत रडता आणि दुःखान किळचेता. धडधडे मोचे आवय गे बांधलेली बांधपाक तटतटा. उज्याचे घावे जळजळटा. कोण तरी धावा रे, कोण तरी धावा रे. पूण तिजो किजो मात कोणेच आयकलो ना. अरे सगळे कुट्टे जाल्या कुट्टे. कुठे उड्डे न्ही भेड्डे. कुठे काय भेटते काय उड्ड्यांनी भेटते. उड्डेय जाल्या आणि भेड्डेय जाल्या. रावचे ना रे रावचे ना. आम्ही ओगी रावचे ना. आम्ही ओगी रावचे ना. आगे म्हाका तू सांग. मिनरांनी पयशे केले बरोबर हा. मिनरांनी पयशे केले आणि बिल्डरांनी काय पयशे करूंक ना. अरे कवडी मोलान त्यो गोविंदाच्यो जमनी लाटल्यो. फाटकार मुणकाराक फटयता, मुणकार फाटकाराक शेणी लायता आणि मोकळ्या जाग्यांनी बिल्डिंगो बांदून सुरू करून मोकळे झाले. अरे गोंयकार गिरेस्त मरे. गोंयकाराकडे पयशे कुळकुळटात मरे. सगळ्यात जमनीचे मिनाच्यो खणी खणपाच्यो ना जाल्यार हळडुवे रेकट्यो मारपाच्यो. मिनान जोड नाल्यार बिल्डिंगे बांदून जोड. पूण मागीर कसली गरज भाजयेची, नाल्लाची आणि भाताची? कितें घातलें? माती? कितें जाय रे ते? पैसा बोलता है पैसा. आगे रिजन प्लॅनान सगळे हळदुवे करून सोडला आणि उरला ते आवडे त्याला. आम्ही किती करतले? आता म्हाका एक सांग. आमच्या गोंयची सुटका जावन 50 वर्सां जाली पण ते मयेचे लोक अजूनही बंदखणीतूच असल्या भशेन आसात मरे. ती मालमत्ता परकीयांच्या ताब्यात आसा म्हणून कोणूच वाकड्या नदरेन थंय पळोवपाक पावलो ना. म्हणून थंय बिल्डरय पावना आणि मायन ओनरय पावना आज पर्यंत. हे सत्य आसा. नाल्यार आज पर्यंत त्या मयेचे मर्डर करून बाबा जाले.